माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शुभारंभ करून सगळ्यांक कार्यान्वित जाल्ले आणि जवळ जवळ 90 ते 95% लोकांक ते उदीक आतापर्यंत पावला. काही प्रमाणात त्रुटी आसा आणि ह्याच्या सकयल कांयशी जागा असली ती जागा पडीक असलेल्या कारणान पाणी असलेल्या कारणान आमकां एक आदेश येयलो की त्या जागेन तुमी कितें तरी क्रॉप घेया इमिडिएटली. म्हणून आमी कितें केलें, आता पेडी घेवणे काय शक्य ना म्हणून आमी 45 डेजचे मका बियाणे आसा ते मका बियाणे पेरले आणि ते मका बियाणे पेरल्या पण समस्या अशी निर्माण जाली की थंय रातची गोरवां आनी त्रास करपाक लागले. म्हणून आमकां ते अंडरग्राउंड डेव्हलपमेंट एजन्सीन तुमी ती वय मॅन्युअली कंपाऊंड करून सद्या विजय वर्सा हे करा म्हणून आमी ते वय करताले. जवळ जवळ एक 1:30च्या सुमाराक हांगासर एक काळो धुंवर दिसपाक लागलो आमकां भरपूर. म्हणटकूच हांवें ते इंचार्ज संदेश मराठी जो ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो, असो धुंवर दिसता जाल्यार आपूण मला कळटाय लायनीचेर खंयची गेला आपूण पळयता म्हणून आमी वयर येवना कित्याक जप करून हांगासर CCTV तुमी कित्याक गेल्ले अशें इन्क्वायरी जाली आमी वयर येवना. पूण तो येयलो आनी मागीर म्हणपाक कोण आहा तितक्या मनशांक पळोवन तुमी घेवन वयर यो म्हणून आमकां. आमी ते 5 मनीस आसले आनी त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर. पळय जाल्यार सगळो हांगासर उजो पेट्टा हांगासर आनी उजो पेटल्या उपरांत हांवें हेका फोन मारलो, पंच मेंबर आहा पळय बोला खोडकींकर ताका फोन मारलो. तो येयलो हांगासर आनी आमी ते बाकीचे मराठी आमचो संदेश मराठे हरी मराठे ते येयले आनी आमी प्रयत्न केले माती घेवन ती विझोवपाची आग. पूण ती आग इतकी भडकलेली की फुड्यान वचणें शक्य नासलें. मागीर आमी सिजागोवा जी कंपनी आसा ते कंपनी कडेन आमी टँकर आमकां दिवचे टँकर मागयले आनी तेन्ना पयलीं आमी पुलिशेकूय तिणी कॉल केल्लो, फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लो आनी टँकर हाडल्या पण टँकरीन हाडून जी कितें आसली लायन ती आमी ही हे केल्या कालवार केल्या. पूण ताका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उज्याच्या कारणान ते लिकेज जाल्ले आसा. पूर्ण पाणी सकयल पर्यंत वचना. त्यानंतर पुलिसेन रिपोर्ट करून गेले, फायर ब्रिगेड नंतर आमी सगळी ही एरिया आसली ती भिजोवन घेतली. कारण जवळ थंय डिग्री सायड आसा तो उजो ताका जर गेलो जाल्यार ताका मोठ्या प्रमाणात हानी जातली तेंची. आनी इतकें आमी केलां. आतां प्रकल्प 4.5 कोटींचो प्रकल्प हो. जवळ जवळ 95 फार्मर्स शेती बागायतदारांक हांगासून जवळ जवळ 6.5 किलोमिटर सगळ्यांक बेनिफीट जाता. आनी ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आनी कित्याक लागून अशें करता ही पयली घटना न्हू, ही जवळ जवळ 3री-4थी घटना. पयली जेन्ना उदक लायलें तेन्ना हांगासून जी पंप हावसा पर्यंत लायन आसा जवळ जवळ 70 लाखाचें नुकसान केल्लें ना आतां. एक बाबा सगळें सांगूं येता कितें बाबा नुकसान जाता. आतां कोण एक मायन्स सोडली न्हू जाल्यार कोणाक कितें जालें. पयलीं हे मायनींग वॉश करपाक वापरतले पण आमी तेंचे तो परमिशन घेतला. इवन तांकां सुद्दां आमी सांगलां इन फ्युचर जर आनी कोणा कडेन मायन जर गेली जाल्यार ही जी एरिया आसा ती आमी पळय उलयल्या की ही एरिया आमकां कडेक दवरची जेणे करून तुमी जर मायन स्टार्ट केली जाल्यार ह्या पाणी हे जे नॅचरल सोर्स आसलो पळय हे आमचें शेती बागायतदाराचें पाणी तेचो वापर तुमी केलो तर तेचो परिणाम आमकां जावपाक जायना फुडें इन केस मायन स्टार्ट जाली जाल्यार. तेच जेणे मान्य केल्लें. सध्या उदक चालू आसा. सध्या उदक चालू आसा. पूण ही नाशाडी आतां हें पळयात न्ही. आतां हे उदीक फुडल्या पर्यंत तेजें प्रमाण कांय प्रमाण 10% तरी कमी जालें उदीक. आनी जर आमी काल पावोंक नासले जाल्यार हें सगळें आमकां कांयच मेळचें नासलें. आनी इवन जर पावोंकूच नासलें कोण येवंकूच नासलें न्हू इवन आमकां कंपनीन टँकर दिवंक नासली किंवा फायर ब्रिगेड दिवंक नासली जाल्यार तो डिजी सायड थंय काबार जातलो सगळें सत्यानाश जातलो आसलो. कितें ऑप्शन जालां अशें कितें आमी आयकता आमी. पूण आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या तुमी आमकां मायनी भितर तशें हें कांय ना. पूण आमचें जें पाणी आसा तें आमकां कमी जावपाक जायना हांगासर. कित्याक आमकां पयलीं मायन सुरू जावन पयलींच्या काळापासूनचें पाणी आमकां आतां मायन खोल केल्ल्या कारणान झरे डायवर्ट हांगासर जाल्या त्या लागून ते पंपींग सिस्टम करून आमकां दोतोरान मुद्दाम दिले आसा. शेतकऱ्यांक वेवस्थीत उदक मेळना ह्या खातीर सरकारान जे पडींग शेती आसली त्या शेतकऱ्यांक एक केले आनी तांकां उदक दिवपाचें प्रयोजन केलें आनी ते एक हांगा बरो पाणलोट प्रोजेक्ट केलो आनी केंद्रांतलो हो पयलो प्रोजेक्ट आसला. त्या कारणान आमच्या मुख्यमंत्र्याचे सगळ्याक एक वाव जाली आनी शेतकरी आनी सरकार मेळून शेती लावपाचे कामाक जमून आसतनाच कोणी तरी विघ्न संतोशी मनशान हांगा पायपांक म्हणजे उजो घातला अशें म्हणटा. पूण तो पूण खरे कडेन कळोवंक शकले ना. पूण प्राथमीक हे पळयत जाल्यार अशें दिसता की कोणी तरी मुद्दम लायला अशें दिसता. अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा की कोणी तरी मुद्दम लायता आनी अशेच प्रकार ह्या फुडें बी 2-3दा घडलेले आसा. तेन्ना हे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर बंद जालो जाल्यार फुडें येणाऱ्या भविश्यांत शेतकऱ्यांची खूब हालत जातली. शेती पडींग आसली ती खंय तरी आतां लागवडी खाली येता पूण ते तर उदकूच बंद जालें जाल्यार तेंची शेती करून कांयच फायदो जावचो ना. तेन्ना हे जे प्रकार घडटा तेजेर सरकारान विशेश लक्ष दिवन आनी पुलीस यंत्रणा जावं आनी कोणी सगळ्यांनी हेजी सकल चौकशी करून अशे घटना ज्यो कोण घडयता तांकां योग्य शासन दिवचें अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. नमस्कार. सध्या आमी आसा सुर्ला सोनशी हांगासर. गेल्या म्हयन्यान माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी एक
पिठा वयले उदक शेतकारांक मेळचें हें म्हणून एक बरोच प्रकल्प गोंयासून राज्यभरांत परत देशभरांत जो पयलो प्रकल्प म्हणून तेंच्यांनी हांगासर उद्घाटन केल्लें. सुमारे 450 कोटीचो हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी म्हणून उद्घाटन केल्लें. ह्याच प्रकल्पाची दखल केंद्रीय मंत्री जे मायनिंग डिपार्टमेंटचे जे केंद्रीय मंत्री तेंच्यांनी सुद्दां दखल घेतलेली आनी तेणी हांगा येवन विजीट दिल्ली. ह्याच पायपीज जे हांगासर एक पीठ आसा, पिठांतल्यान पायप एक लावन हांगातले जे शेतकार जे नवे शेतकार जे आसा तांकां उदक पावोवपा लागून एक नियोजन आयोजीत केल्लें आनी त्या येवजणेतून ही पायपां लायिल्ली आनी त्या पायपासून उदक फुडें शेतां जी पडीक आसली ती परत एकदां शेतां लावपाचें काम शेतकाऱ्यांनी ह्या पायपांसून केल्लें. आतां हे हितून कोणी तरी उदक व्हांवता ह्या हितून जे पायप आसा त्या पायपाक उजो लायला आनी उजो लावन खंय ना खंय जी पायपां जे उदक वयता तें बंद करपाचो प्रयत्न केलो, नाशाडी करपाचे प्रयत्न केली. हें एकदांच न्हू, हेच्या फाटीं 2-3 फावटी अशीच गजाल जाल्ली. ह्याच बद्दल स्थानीक आमदार आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हेंच्यांनी पाठपुरावो केल्लो, परत एकदां प्रयत्न करून परत नवी पायपलायन घालपाचे प्रयत्न केले. शेतकाऱ्यांक खंय तरी उदक दिवन शेतांत परत शेतकार येवचे हेचो प्रयत्न केल्लो आनी हो एक नियोजीत केल्लो प्रकल्प थंय ना शेतकाऱ्यांक फायदो पडटलो म्हणून गोंयाचे मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले. पण अशें परत जर नासाडी जर आनी उजो लावन समज जर नाशाडी जर जाता जाल्यार ह्या बाबत शेतकाऱ्यांनी सुद्दां विचार करचे पडटा की आमी जर हांगा शेतांत जर प्रयत्न करता आनी जर अशें जर विघ्न जाता जाल्यार शेतांत परत वयचें की ना. स्टुडंटा खातीर जाता.